Belasan dinwashi karza Beliran betum Bapa mandiran semlia Bukti monan kaltya karzan kutmas mirikan महिमा तुझी सदा संतोषात गायता उत्तर तुझे ऐकून काशेता जिनियंते पालच्या कृपा मागता जीविताच्या उड्यागत रेखता सासनिक जीवित देऊन परता संतोषान उल्हासान बिनवाशी karza Beliran betum Bapa mandiran semlia Buktin manan kaltya karzan kutmas tiritai महिमा तुझी सदा संतोषात गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या स्मियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत ताचो मोग करतल्यांचो ताचे संगी आसतल्यांचो आनी ताका उपकार करतल्यांचो मात्र मोग करता शिवाय ताच्या दुस्मानाचो न्हय आनी हर एक फावटी दुस्माना बोट दाखोवन ताचें नांव पाड करचें ह्या संवसारांत आमकां दिसूंक मेळटा पूण आयच्या शुभ अर्थान जेजू म्हणटा केवळ तुजो मोग करतल्यांचो मात मोग करनाका बदलाक तुज्या दुस्मानाचोय मोग कर म्हणटा आनी आमकां पवित्र स्नाना वरवीं देवाचो सीस जावंक आपोवणें दिला देखून आमी आमच्या दुस्मानाक बोट दाखोवन ताचें नांव पाड करच्या बदलाक ताचो मोग करून ह्या संवसारांत खरो सीस जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया ह्या पवित्र रितींत फोत परिवांटो घेवचे खातीर आतां आमची पदकां आमी वळखून घेवया सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पदयदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या ओमचो अपराध ओमचो व्हडा ह्या पिसोड म्हगे सदां संपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर पददार देव आमची कागूद करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचें बळ आमी इतली अस्कत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुजो आज्ञो पाळोवंक सदांच आमकां तुजो आदार दी हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप
भावां भयणीनो, मेसेदोनियाच्या पवित्र सभाक देवान दिल्ले कृपे देण्या विशयांत तुमकां कळीत आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांकां परखूंक म्हूण आयिल्ल्या कश्ट संकश्टामध्ये तांणी दाखयलेलो तो अपारिमूत संतोष भोव दुर्बळी तरी तांणी दिल्लें उदार दान एक भंडारीच जावंक पावला. आपापले तांकी प्रमाणे तांणी तांकी वरवीं पर्यान आनी आपल्या स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आपणाक भागीदार करी जाय म्हूण त्यो सभा आमचे लागीं फारातून मागतल्यो. आनी आमी चिंतूंक लेगून नातिल्ले तितले तांणी केलें. पयलें आपणाकच देवाचे साकरेक तांणी समर्पण दिली आनी उपरांत देवाचे कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. त्या पासत तितान येदोळूच तुमचे मदें सुरू केल्लें तें दान धर्माचें काम ताणेंच वचून पोंताक पावय जाय म्हूण हांवें ताका बळ केलां. सर्व संगतींनी जशी तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जानवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. हें हांवें सांगलेलें एक परमान म्हूण तुमी चिंती नाकात. हेरांचे उमेदी विशयांत उलोवन तुमचो मोगी तेच खालेतीचो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. देवाचें उतर हें देवाचे उदरकार. आत्म्या म्हज्या सरस्पराक नावाडा. म्हज्या जिवांत उस्वास आसा सर सरस्पराक हांव वखाणटलो. सगळ्या म्हज्या जिवितांत गितांनी देवाची स्तुती गातालो. आत्म्या म्हज्या सरस्पराक नावाडा. जसो आदार जाकोबसो देव, जो कोण सरस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास टेकता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो आनी ह्या तिनायंती आसा तें सगळें. आत्म्या म्हज्या सरस्पराक नावाडा. सरस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोडून दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कायद्यांचो सांकल्यो तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सरस्पराक नावाड. सरस्पर सर्वस्पोराचे जय, सर्वस्पोराचे, सर्वस्पोराचे जय, सर्वस्पोराचे. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वस्पोराचे जय, सर्वस्पोराचे, सर्वस्पोराचे जय, सर्वस्पोराचे. सर्वेस्पोर तुमच्या सगळ्या असो. तुमचे सासो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सगळींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर आनी पातक्यांचेरय पावस वोत्ता, तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुंकागारी करतात न्ही? तुमच्या भावाक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास
कितें वर्तें तुमी केल्ल्या बरी जालें अनुभवार्थीले गुण तितलें करतात न्ही तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जाय सर्व बरी देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पोरच्या सोमारातावन गेले त्या सोमारातावन आमी मातेवाच्या 5व्या अध्यायांतले वाचपा हर एका दिसा मिसा वेळार आयकून आसा आनी आयच्या दिसा ह्या 5व्या अध्यायाची संपणी आमी वाचता मातेवाचो 5वो 6वो आनी 7वो अध्याय जेजून दोंगरा वयर केल्ल्या प्रसंगा विशीं मातेव प्रस्ताव करता आनी आज मातेव 5व्या अध्यायाच्या संपणेंत ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो केंद्र विशय कितें म्हणलें प्रस्ताव करता हो जावन आसा एक मुळावो ध्येय वा विशय दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो आनी तो ध्येय जावन आसा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी सर्व बरी जाया हो जावन आसा मुळावो आनी केंद्र विशय सगळ्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो तर आमी कशें आमच्या बापा सर्गीच्या बापा बरी कशें आमी संपूर्ण रितीन वा सर्व रितीन बरी जावचें आमी फाटल्या हफ्त्यांत हांव वाचून आयिल्लें ती वाचपां आयकलें तर वा परत एक फावटी मतीक आमी हाडलें तर आमी 5व्या अध्यायांत पयल्या सुवातेर 8 भागी हाचे वयर नियाळ केलो त्या उपरांत जेजू क्रिस्त आमकां उपादेसां पाळोवंक आनी नियमां पाळोवंक आपोण दिता त्या उपरांत आमकां आमी सर्गीचो आमी ह्या संवसाराचो दिवो आनी पृथ्वेचें मीठ म्हणलें आमकां उडासाक हाडता ताच्या उपरांत राग सांडून जियोंक उतरान तशेंच करण्यान आनी चिंतनांनी बरें करूंक बरें चिंतूंक बरें उलोवंक आदेश दिता सांगादास प्रत्येक परीकपण घेनासतना बोगसाणें दिवन जियोंक जेजू आदेश दिता आनी आयच्या दिसा दुस्मानाचो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आनी आमकां दग दितल्यां पासत मागोवंक जेजू आदेश दिता आनी जर आमच्या जिवितांत त्या 8 भागेंत शिकयल्लीं ती मौल्यां आमी जियेल्या हेरांचो द्वेश करिनासतना बोगसाणें दिवन जियोंक प्रयत्न केले उतरान तशेंच करण्यान आनी आमच्या चिंतनांनी बरें आदारलें तर खंडीत जावन आमकांय आमच्या सर्गींच्या बापा सारकें संपूर्ण रितीन बरें जावंक एक वाट वा आदार आमकां थंयसर मेळटा पूण आमच्या सर्गींच्या बापा परी संपूर्ण रितीन बरें जावंक आमकां साध्य आसा गी म्हणलें एक सवाल खंडीत जावन आमकां हेरांक बोगसूंचें कश्टाचें जावन आसा मोग करचें संपूर्ण रितीन निस्वार्थ रितीन मोग करचें कश्टाचें जावन आसा पूण हें असाध्य न्ही कित्याक सोम्यान ताच्या जिविता मुखांतर हें जारी करून दाखयलां सोम्यान ताच्या दुस्मानाचो मोग केलो ताका दग दितल्यां पासून ताणें मागलें ताच्या दुस्मानाक ताणें बक्षिलें आनी हें ताणें जारी केलें संपूर्ण रितीन त्या खुर्साचेर तर सोम्याचो जर आमी एक निदर्शन घेतलें सोम्याच्या पावलान आमी चल्ल्या तर आमकांय सर्गीच्या बापा परी सोम्याची देख घेवन संपूर्ण जावंक साध्य आसा दुसऱ्यान जर आमी हेरांचो मोग करून आमच्या पेल्याचो मोग करून जियेल्या दुस्मानाक बक्षून जियेल्या
आमकां द्वेश करतल्या पासून मागलें तर खंडीत जावन जे देवाचे स्वभाव आसा आनी प्रत्येक रितीन जो क्रिस्ताचो स्वभाव आसा क्रिस्ताचो मनोभाव आसा त्या मनोभावा प्रमाणे आमी जियोंक शकतले अशें करचें निजायकेक पंतवानाचें कित्याक हर एका घडये हर एका दिसा आमच्या जिवितांत मोग रुता करूंक भोगसाणेचो तो शेगूण रुता करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा संपूर्ण रितीन बरें जावचें हो एक शब्द वा हे एक चिंतप आयच्या वांजलांत जेजू प्रस्ताव करता आसतना इंग्लीश बायबलांत थंयसर बी परफेक्ट परफेक्ट म्हणलो शब्द वापरला हो शब्द लाते भाशेंतल्या परफेक्टूम म्हणल्या शब्दांत हांव काडला आनी परफेक्टूम म्हणच्या ह्या शब्दाचो अर्थ कोंकणी भाशेंत शेवट जोडचो शेवट जे कितें जिविताचो उद्देश आसा वा कसलोय शेवट आसा तो उद्देश वा शेवट जोडचो आमी दाखल्याक घेवचें तर 100 मिटरांचे एक धांव धांवतल्या त्या सर्व स्पर्धकांचो ध्येय वा उद्देश जावन आसा 100 मिटरांचो तो मार्क पयलें वचून पावचो आनी अशें इनाम जोडचें तांचो ध्येय जावन आसा तो पूण त्या स्पर्धांत हर एकलोय पयलें स्थान आपणायना कोण एकलो पयलें स्थान जोडता दुसरो एकलो दुसरें आनी आनी एकलो तिसरें पूण क्रमेण एक एकलोच येवन पावता आनी थोडे निमाणे येवन पावतात अशेंच जावंक जाय आमचें जिवीत आमचो लक्ष आमचो ध्येय जावंक जाय देवा परी संपूर्ण जावचें पूण आमी जशें क्रिस्त संपूर्ण रितीन देवा बरी मोग करून हेरांक बोगसून जियेलो तशें आमकांय जावंक कश्टांचें जावंक पुरो पूण आमी निरंतरी तें प्रयत्न करूंक आसा निरंतर आमचें प्रयत्न जारी दवरूंक आसा हर एका दिसा बोगसाणेचें जिवीत मोगाचें जिवीत आनी मागणेचें जिवीत आमी जियोंक आसा जर आमी अशें केलें हर एक दीस आमचें प्रयत्न जारी दवरलें तर जसो आमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो जावन आसा तशें आमी एक दीस सर्व बरीं जावंक प्रयत्न खंडीत जावन ते आपणावंक शकतले हो 100 मिटराचो धांव धांवतना हर एकलोय ते इनाम जोडोंक शकना जावंक पुरो सुलवणी खंडीत जावन येता जावंक पुरो पूण सुलवणी आयले म्हणटा आसतना थंयसरच ताजें अभ्यास तो अंत करिना वा थंयसरच ताजें जिवीत वा प्रयत्न संपयना पूण अनेक पुडी तो ध्येय जोडोंक निरंतर प्रयत्न तो करता निरंतर अभ्यास तो करता तशेंच आमच्या जिवितांत तो अभ्यास तो प्रयत्न आमी जारी दवरूंक आसा जर अशें आमी केलें तर खंडीत जावन आमकांय एक दीस आमचो शेवट जें कितें आसा सर्गीच्या बापा परी संपूर्ण जावचो तो आमी खंडीत जावन आपणावंक शकतले तर जेजून दिल्लो तो आदेश जारी करचे खातीर जाय आसची कृपा हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी मागया आमेन स्वीकार कर म्हूण परता धन मोशें ओपून दिता आत्मो म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीव
पर तुका हसिता तुझे जावन आसतना भीम तुका काय मेळना आमकां सेकून अर्पिता शीस तुझे जावं खाशेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमचो बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्करून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोषणे गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सळना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळभर तुका मान भोवमान दितात आनी तांचे बरोबर आमी तुजी किर्ती निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगिरीकार जय जय सर्वेस्पराचे नामे येता जय उंचरगिरीकार जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. Somni Jesu melo, somni Jesu melo, somni Jesu jivan sada. Oh, bavartaso good. आम्ही परगटता जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमो समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका परती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकोर मरये देवाच्या माये संगाती, भाग्यवंत सुसे तिचो पती, भाग्यवंत धमदुता, आविलाची सांत तेरेस कुर्साचो सांत सुवांव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी जशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बुशितां तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परास सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुबे आसूं. माया मोगा सगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाचे शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Semchak tuka Yimegi bukta mayan tuja Tumboro gori Haun tuji shedi Hare gadi rakta Tan
आशिर्वाद मेळ्ळी सरव देवून पोसाय काळक्या अंतरारी दिवो जाऊन येता संसारी पळयणारी भरवसो म्हजो जाता ये वेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजें आशेव नासा काळीज म्हजें लालेव नासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुगता येण्यान तुज्या प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतल्या आमी घेतला तें जेजूच्या कोडी रक्ताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची कुणा ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनसो एकवट दिसान दीस वाडय हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गुणाचे वाटे सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट कस्तांता वाचताना सामुजो वादा पै मोजे करताना दयेन म्हाका तुरा शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मर्या आशीर्वादी म्हाका. भगवान कृष्ण चतुर्वेदी वरम राम आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.